सरकार सरकारी शाळा विलीन कित्याक करपाक सोदता? ह्या फाटलो हेतू कितें आसा? जर सरकाराक शाळा विलीन करपाकूच जाय तर सरकार सरकारी शाळा दुरुस्त करपाक 34 कोटी कित्याक मोडटा? असो प्रश्न गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो दुर्गादास कामतीन उप्रासला. RTX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. ज्या वेळाचेर सगळ्याक एक बातमी येवपाक लागली की 200 स्कुलां सरकार बंद करूंक सोदता आनी मर्ज करूंक सोदता म्हणून. मर्ज करून एप्रॉक्सिमेटली 200 स्कुलां सरकार बंद करपाक सोदता प्रायमरी. त्या वेळाचेर 4 ऑगस्टाक आमी पत्रकार परिशद घेवन आमी त्याच दिसा एक डिटेल्ड पत्र जे आसा हे आमी धाडिल्ले एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक. ऑब्जेक्शन टू द मर्जर ऑफ स्कूल्स अँड डिमांड टू स्टॉप द प्रोसेस विथ इमिडिएट इफेक्ट. आनी सारखे म्हणजे कायदे बी घालून कशें कितें डिटेल लेटर केल्ले आमी. हाच्या नंतर एक RTI आमी घाली 8 ऑगस्टाक सादे प्रश्न विचारून की सगळे मर्जरा बद्दल फायल नोटिंग्स आनी कॉपीज दिवच्यो. मर्जरा खातीर जे मिटिंगो घेतल्या मर्जरा खातीर हाजे मिनिट्स दिवचे आनी जर स्टेक होल्डरां कडेन कन्सल्ट केला मिटिंग्स घेतले तर ताजे सगळे मिनिट्स दिवचे. जर एखादी स्कूल मर्ज करता एका दुसऱ्या स्कुलान स्कूल ते कॅपॅसिटी घेवंक जाय स्कुलाक अपग्रेड केला काय ह्या स्कुलाचे डिटेल्स दिवचे आनी प्रपोज लिस्ट ऑफ स्कूल्स जे मर्ज करपाक तुमी प्रपोज केल्या हाजे लिस्ट दिवचे म्हणून. जाल्यार काल आमकां एक रिप्लाय आयलो डिपार्टमेंटा कडल्यान पब्लीक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अनिता भोसले कडल्यान. First, copies of all the file notings with regards to primary school mergers. No such information is available in this office. दूसरा प्रश्न, copies of minutes of meeting with stakeholders with regards to merger of government primary schools. No such information is available in this office. Copies of list of government primary schools which are proposed to be merged, along with the plan and circular issued or any other notings issued for merger. No such information is available in the office. Whether the host school have been upgraded for merger, if has provide details, doesn't come under the ambit of RTI Act. So basically जर हो रिप्लाय पळयत जाल्यार हांगा कोण फोट उलयता आनी कोण खरें उलयता हें आतां आमकां समजना जाता. एका व्हडल्यान डिपार्टमेंट म्हणटा डायरेक्टर एज्युकेशन स्टेटमेंट दिता की सरकारान इनिशिएट केला मर्जर ऑफ स्कूल्स. मुख्यमंत्री म्हणटा आमी स्कुलां बंद करचे ना. सरकार म्हणटा स्कुलां बंद करचे ना आमी मर्ज करता. मर्ज करता ती स्कुलां खंय वचपाची ती बंद जावपाची न्ही. सो हातून एक क्लियर कट आता दिसून येता की सरकार कितें तरी लिपोवंक सोदता. स्कूल्स आर निडेड आनी जर तुमी मर्जूच करूंक सोदता जाल्यार तुमी स्टेक होल्डर आमी क्लियर कट म्हणला स्टेक होल्डरां कडेन कन्सल्टेशन करा. सध्या परिस्थिती अशी जाल्या बुलडोजिंग एवरीथिंग. कोणाक काय विचारप ना, कोणा कडेन काय उलोवप ना. लायली जीप ताळ्याक उलयले जाय ते डिसिजनां घेतली आनी हे केले. पळय मरे रिप्लाय पळय मरे हो RTI रिप्लाय. म्हणजे दीस शोज द एरेगन्स न्ही. कांयच ना म्हणटा ते. मागीर कोण करता मर्जर करता कोण? वयल्यान कोण आयलो टपकलो काय सेंट्रल गव्हर्नमेंटान टेक ओव्हर केले ते करता सगळे नाटकां.